करासवाडा ते पत्रादेवी हायवेर सगळेकडेन फोणकुलां आनी फोणारे पीडब्ल्यूडी कांयच करपाक तयार ना म्हूण म्हापशें आनी पेडणेचे शिवसेनावाल्यांनी कोलवाळे हायवेच्या एक घेराव घालो। चवथी पयली रस्ते सारखे केले ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिवसेनेची शिटकावणी। ऑथॉरिटी कोणाकडे ना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताजेर एक्शन घ्या आणि कॉन्ट्रॅक्टराक ते कामां म्हणटा ती गोंयांत दिवं नाकात। आमी आज हांगा असिस्टंट इंजिनियर पीडब्ल्यूडी हायवेचो आसा ताका कोलवाळे मेळूंक आयिल्ले, कारण हांगा जो कोलवाळचो रोड आसा म्हणजे हायवे जो आसा NH-17 तो करासवाडा तो फुडें पत्रादेवी मेरेन ताका व्हडले व्हडले पोतोल्स म्हणजे होणके पडल्या, जे जवळ जवळ हाफ फीट 6 इंच डीप आसा ते, आणि ते पूर्ण रस्तो भर आशिल्ल्या कारणान हांगाचे दुचाकी स्वार वता किंवा 4 व्हिलर जे घेवन वता तांकां भयंकर त्रास सहन करचे पडटा। आणि स्पेशली दुचाकी स्वार जे वता जे 2 व्हिलर मोटर बायक घेवन वता ते थंय पडिल्ले आसात खूबदां, म्हणून हांगचे नागरिकूय संतप्त जाल्ले आणि तांणी सुद्दां आमकां ती कंप्लेंट दिली। आणि करतना काम ते अशें करता की ते तितलेच पुरते घालता, म्हणजे जो कोलवाळे ब्रिज आसा तो जावन जे मातशे हे आसा थंय ते मातशेशें काम करता। ताका हायवेचो 400 कोटीचे हे टेंडर मेळ्ळे आसा, तो बिल घालतलो आणि पैसे काडटलो आणि काम थंय कांच जाल्लें आसचें ना, म्हणजे हे पैसे खावपाची कामां चल्लेली आसा। आणि तेका लागून ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेरूय आणि जे ऑफिसर तितून इन्वॉल्व आहा तेंचेरूय एक्शन जावची अशें आमी मागता। आणि लोक आतां हो तर रस्तो तेणी आतां आमकां सांगला की चवथी पयली की आपूण करून दितलो, ना जाल्यार तेजेर एक्शन, म्हणून तेका आमी सांगला तर चवथी पयली हो जावंक ना जाल्यार तेजेर स्ट्रॉंगली रिपोर्ट घाल आणि हेका आनी खंयच गोंयान काम मेळचें न्हू एमवेराक अशें कर तूं म्हणून। इतलें आमी तेजे कडेन आतां मागणी मागली आणि तेणी हें हय म्हटलां आणि हें तेजें उतर घेवन आमी वयता। पूण हें तर जावंक ना चवथी पयली, जाल्यार आत्तां अध्यक्षान आमच्या सांगलेल्या प्रमाणे आमी ते लोक रस्त्यार येतले। मंगळारा गाडयेच्या पार्किंगा वेल्यान जाल्ल्या बोवाळाक लागून वाळपयचो आदोगाद सिद्धार्थ शिरोडकाराक निमणे बुधवारा अटक केली। जर्मेचे 70 लोक बुधवारा वाळप पुलीस स्टेशनार पावले। लोकांनी प्रकरण लावन धरिल्ल्यान पुलिसांक सिद्धार्थ शिरोडकाराक अटक करची पडली। आपल्या दारात गाडी पार्क केली म्हूण शिरोडकारान ते गाडयेचे वारे सोडिल्ले आणि ताचे नाव सांगतल्या जाणटेल्याच्यार कांसुलार मारिल्ले। काल जो इन्सिडेंट झाला बाजारात त्याच्या घराकडे आमचे धर्म्या गावचे लोक सतत असतात आणि सदां न्हू हे वायट शब्द ऍक्च्युअली आम्ही घेवपाचो बरेच ना, हे शब्द तो लोकांना दिता, लोक वाजरलेले त्याच्या तोंडार लोक पळयनाले। पण काल जे पद्धतीने त्यांनी रिएक्शन दिले आणि एक जाणटो मनीस त्याच्या बापाच्या समान त्यांनी थापाण मारले पळय, त्यांनी जे म्हाका शिक्षण त्याचे आणि बापायन जे शिकयलो ताका ते त्याचे मरे आयज हे ना, म्हणजे कितें शब्द असो म्हाका येना, कारण त्यांनी शिक्षण मरे हेतू धुळीक मेळयलें। इवन फॅमिलीक सुद्दां त्यांनी मरे त्रासाक घातले, कारण आयज न्हू अख्ख्या गोंयभर ही गोष्ट कळटली शिकलेलो मनीस एडवोकेट सुद्दां इतल्या थर्ड क्लास हेका वयता म्हणून, कारण एका जाणट्या म्हणजे हात दुखला बापूय समान मरता तो। बाकीचो विषय हे सदांच गोश्ट नाकाले शब्द उलयत गाडयांक त्रास करी, म्हणजे जाणट्या मनशाचे बापूय समान वायट दिसलो ताका। पण त्यांनी लायकी आपली दाखयली, शिक्षण कितें केल्लें पळय तेजी लायकी तेणी दाखयली। यो एक कमर्शियल ब्रेक।